एनफोर्समेंट खात्यान शुक्रारा तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेडाचो एमडी चेतन तिमलोची चौकशी केली। सुमार 7:30 वरां चेतन तिमलोची खोलायेन चौकशी जाली। हाचे पयलीं काळ्या पैशांच्या वेव्हारात नांव आयिल्ली गोंयची मिनेर राधा तिमलोची चौकशेक आपयल्ली। तिका परत 2 डिसेंबराक चौकशेक आपयल्या। तिच्या कंपनीचो सध्याचो एमडी आनी हेर पदाधिकाऱ्यांक एनफोर्समेंट खात्यान समन्स दिल्यात। शुक्रारा तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेडाचो एमडी चेतन तिमलोची सकाळी 11 ते सांजे 6:30 मेरेन एनफोर्समेंट डायरेक्टरान खोलायेन चौकशी केली। कंपनीच्या आदल्या एमडीचे नाव काळ्या पैशांच्या व्यवहारात आयले उपरांत हे चौकशीचे सत्र सुरू जाला। आदली एमडी राधा तिमलोची 18 नोव्हेंबराक एनफोर्समेंट खात्यान चौकशी केल्ली। तिका परत 2 डिसेंबराक चौकशेक आपयल्या। चौकशे उपरांत भायर आयिल्ल्या चेतन तिमलोक मिडियान गाठलो, मात ताणें कसलीच प्रतिक्रिया दिवंक ना। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राधा तिमलोच्या कंपनीचो एमडी चेतन तिमलो, पदाधिकारी गुरुदास काणेकार, एम.आर. हेगडे, अरविंद हरदरकर आणि संजय आल्बर्टोक चौकशे खातीर समन्स काढल्यात। तांच्या हेर 3 कंपन्यांची चौकशी चल्ल्या। तातूंत तिमलो एंटरप्राइज, तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिमलो मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेडाची चौकशी सुरू आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। अंदूच्या इफ्फीच्या टेंडरांनी स्कॅमा आनी गुड्डुला सावत चल्ल्यात म्हण काँग्रेसीन प्रकरण विजिलन्साकडे व्हेला। ईएसचे अधिकाऱ्यांनी आपल्या एजन्सीक आनी लोकांक टेंडरां दिवंक मनमानी चलयल्या म्हण काँग्रेसीन कागाळीत म्हळां। ईएसटीचो सरवेवस्थापक ईएसटीचे नांव वाट लायता म्हण दुर्गादास कामत म्हणटा। फोंडेचे फिल्म मेकर्स म्हणटात इफ्फी जाला स्कॅमाचो उत्सव। ईएसटीची इफ्फींतली गुड्डुला सावां निमणे विजिलन्सा मेरेन पावल्यात। कागाळ करपी काँग्रेसीचो संघटन सचिव दुर्गादास कामत इफ्फीचे कंत्राटांनी कोट्यांनी रुपयाची गुड्डुलसावां जाल्यात म्हूण ताचो कागाळीत आरोप। इफ्फीचे ट्रॅव्हल एजन्सीचे प्रकरण विजिलन्सा मेरेन गेलां। कागाळीत ईएसटीचो सरवेवस्थापक श्रीपाद नायकाचें नांव घेतलां। हांव एलिगेशन करता की जवळ जवळ 3 कोटी रुपयांच्या पर्यंतचे हेराफेरी जाल्या म्हणून इफ्फीन ना जाल्यार तांणी गेल्या 2 वर्साचो अकाउंट दिवचो आनी ह्या वर्साचो अकाउंट दिवचो। इफ्फीच्या सगळ्या टेंडरांचेर चौकशी जावची। ईएसटीचे पदाधिकारी हांवें मेन्शन केला, क्लियर कट मेन्शन केला, जे पीएमओक सुद्दां आमी लेटर केला तातूंत क्लियर कट मेन्शन केला की द रोल ऑफ ऑफिशियल्स एक्झिक्युटिव्ह मास्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इफ्फी 2014 including the chairman, vice chairman, governing body members, the computer operators handling e-tenders. This is specific, computer operators handling e-tenders, the general manager, all should be investigated upon. काही आमच्या आमदारांशी ऑफ द रेकॉर्ड उलयला। I will go and meet our opposition leader personally with along that all the documents. इफ्फी सध्या स्कॅमाचो उत्सव जाला। इफ्फीचो खर्च आनी व्यवहाराची सीबीआय चौकशी जावंक जाय म्हणून फोंडा फिल्म मेकर्सचो अध्यक्ष मिलिंद माडगूंद उलयला। अशी स्कॅमा जायत आसा। श्रीपाद नायक हो ताजो जनरल मॅनेजर हो ते स्कॅमाचो जनक गेली 3 वर्सां स्कॅमाचो हो जनक करता पाहिजे म्हणून आम्ही ताका कितलो सांगले ही स्कॅमा आमी फुडें हाडल्या फाटल्या 2 वर्सांची ती कंप्लेंट दिला तरी तो आसा थंय आनी ह्या इफ्फीची सीबीआय इन्क्वायरी जावपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जुवारीचे देगेर ओशेल, काकरा, नावशी, बांबोळे आनी शिरदोन वाठारांतल्या नुस्तेमारांची वाट लागल्या। प्रश्न घेवन भारत मुक्ती मोर्चा सरकारा मेरेन पावलो। हॉटेल ग्रँड हयातान त्या वाठारांत स्पीड बोटी आनी वॉटर स्पोर्ट्स सुरू केला। त्या शिवाय ट्रॉलर न्हंयत नुस्तेमारी करतात हे सगळे बंद करून पारंपारीक नुस्तेमारी साल्वार करची, थंय गस्त सुरू करची म्हण मोर्चा मागता। ग्रँड हयाताच्या कंपाऊंडा भितरल्या चॅपल आनी क्रॉसाकडे वचपाक वाट मेकळी करची म्हणूनय मुक्ती मोर्चा मागता। Hotel Grand Hyatt must stop water sports in Zuari River. Fisheries departments must revoke permissions granted. Number 2, mini pursening fishing in Zuari River must stop. Number 3, trawlers fishing illegally in Zuari River must be stopped. Number 4, permanent patrol ship must be installed in Zuari River to protect interests of traditional fishermen of Shiridaun, Bamboli, Naushi, Orshel and Kakra. Hotel Grand Hyatt must open access to the chapel and also to the cross, both currently included within the compound wall of the hotel. The applications have reached right from the governor to the chief minister, to the ministers of fisheries, to the chief secretary, to secretary fisheries, to under secretary, to captain of ports, to the director department of tourism, and about 20 places this is gone. घेऊया एक विराम।